दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत आणि हांव दोन एग्जाम्पल इतल्याच खातीर विचारता कारण तुमकां एग्जाम्पल खबर आसा आनी प्रॉबेबली दीज टू एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स की डिपार्टमेंट खंय आसा. तुम्ही सगळे कडेन सद्याक फिरतात, आढावो घेतात आणि बेजीक गजाल म्हळ्यार स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. बरोबर. आणि ती जर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराची सद्याची जर दशा पळयली जाल्यार आमी खंयच्या खुस्तार आनी कोणाच्या खुस्तार नॅशनल गेम्स करया आनी हें करया आनी तें करया म्हणटाले हो प्रश्न पडपा सारकी गजाल. आज जेन्ना तुमी हो बेजीक आढावो घेतला तुमकांय होच प्रश्न पडलो ना? सामको पडिल्लो आसा. खूब खंतूय दिसता, वायटूय दिसता. जे मोठे मोठे आमी गोष्टी उलयतात, मोठ्यो मोठ्यो आमी गजाली करतात, म्हणजे आमी खंय तरी कोणाचे तरी फकाणां करतात काय कितें अशे तरेचो प्रश्नचिन्ह ह्या खेळा डिपार्टमेंटान तरी आज जाल्लो आसा. नॅशनल गेम्सा संदर्भान इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक भरपूर आसा, त्या बाबतींत दुम्मत ना, पूण आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय पावलां हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी म्हणूनच म्हाका एक पूर्ण खात्री आसा हांवें सगळे जे कॉम्प्लेक्सीस जे आसा ते सगळे कॉम्प्लेक्सिसांचे एज ऑफ डेट त्याची स्थिती कितें आसा. बरेचशे कॉम्प्लेक्सीस हांव स्वता भेट दिल्ली आसात, म्हाकाय तें कोणी सांगपाची कांय गरज ना, पूण ताजो टोटल ऑडिट रिपोर्ट आमकां नॅशनल गेम्साची तयारी करपा खातीर आमी सद्या तयार आसात का ना हो आनीक एक 10 दिसां भितर आमकां कळटलें. पण डेफिनेटली म्हजे माहिती प्रमाणे रिअलिस्टीक असेसमेंट जावपा जाय. रिअलिस्टीक असेसमेंट बरोबर बरोबर. आणि मागीर ना कापटिलें आनी तुका हांव तेवूय सांगता 2022 जे करंट इयर जे चलता इट इज नॉट पॉसिबल अस टू होस्ट द नॅशनल गेम्स अप टू डिसेंबर आय एम टॉकिंग अबाउट. मुखार डेफिनेटली इन 2023 वी कॅन थिंक ऑफ होस्टिंग द नॅशनल गेम्स. त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयचे मुख्यमंत्र्याक हांवें ऑलरेडी सांगिल्ले आसात हें पयलो आसा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाग्यार घालुया आनी जाग्यार घातले नंतर आमकां प्रेडिक्शन कळटलें, आमचे टायम बाउंड आसा त्या प्रमाणे रिअलिस्टीक असेसमेंट आनी करून घेतलो. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्यो आनी जातल्यो. पण गोविंद बाब हें कित्याक जालें आतां इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींतच एक गजाल जी तुमकांय लक्षांत आयल्या की बारीक गजाल कांपाला वेलो स्विमींग पूला सारकी गजाल जंय सगळे पेरंट्स सद्याक आपल्या भुरग्यांक घेवन धुळेर वतात. बरोबर. एवरी डे तांकां कोणा जर प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार आमी पेरंट्साक सांगतात की तुमी इतली त्रास काडात की लास्टाक तांकां ते स्विमींगच नाका जातलें. ही दशा कित्याक जाली अशी? खरें म्हळ्यार हांव एक एग्जाम्पल दिलें एक कांपालाचें बिकॉज इट शोज वेर वी आर. एक गोष्ट म्हळ्यार आमची सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती फक्त कॉपी एंड पेस्ट जाल्ली आसा. आमकां सिस्टमी भितर आज बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा. आतां स्विमींग पुलाचोच विशय तुवें उपस्थित केलो, मुद्दो तुवें उपस्थित केलो. ह्या स्विमींग पुलाक म्हाका दिसता क्रोड्स ऑफ रुपीज आज पर्यंत खर्च केल्ले आसा आनी बारीकशा शुल्लक कारणा खातीर थोडेशे अवघ्या पयशां खातीर ह्या स्विमींग पुलाचें उद्घाटन जायना, ताचें काम कंप्लीट जायना. ही खरें म्हणल्यार नाचक्की जावन आसा सामकी. आनी म्हणूनच आय हॅव डिसायडेड बाय 30th मे म्हणल्यार हो स्विमींग पूल लोकार्पण करपाचो हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. त्या संदर्भान लागणाऱ्यो काही गोष्टी ऑलरेडी प्रोसेस हांवें सुरू केल्लो आसात. काही एखादे वेळेस स्विमींग पूल म्हळ्यार इट इज टोटली अ मेकॅनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल विशय आसा. काही एक विशय उपस्थित जर जाला जाल्यार थोडोसो एक 10 दीस सुमार डिले जावपाक शकता. बट डेफिनेटली माय टार्गेटेड डेट इज अ 30th मे आनी 30th मेक हांव हो स्विमींग पूल लोकार्पण. कित्याक म्हळ्यार गोविंद बाब कारण एक दीस इज जस्ट एन एग्जाम्पल म्हण दिलें. पण कित्याक तुमी दिसता की ही परिस्थिती जाल्यार आमची आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केली बरोबर मेंटेन करपाक विसरले कित्याक लागून जाली ही परिस्थिती? एक गोष्ट कशें न्ही आमचे भितर कोऑर्डिनेशन ना. हांव ह्याच स्विमींग आतां स्पोर्ट्सा कडेन DSY कडेन SAG सगळे टेक्निकल इंजिनियरींग सेक्शन आसून बट तांचे कडेन मेन म्हळ्यार बेजिकली कन्सल्टंट ना हो विशय आसा. आमची काम चडशीं GSIDC करताले किंवा PWD करताले. प्रत्येक जे एजन्सीज आसा ते काम कंप्लीट नंतर त्या डिपार्टमेंटा कडेन संपूर्त करतात. पण तातूंतलो मेंटेनन्स जो पार्ट जो आसा किंवा तातूंतचे लागणारे इंजिनियरींग जे ड्रॉइंग जे आसात तातूंत जो एक्सपर्टिजम जे लागता ते थंय मॅनपावर अवेलेबल आसा काय कितें हें ना. हें चुकलें आमचें खंय. आमी मोठे मोठे प्रोजेक्ट उबे केले पण टेक्निकलिटी जो स्टाफ जो लागता प्रोजेक्ट उबी करपाक इंट्रस्ट आशिल्ले ते चलोवपाक आनी मेंटेन करपाक इंट्रस्ट नाशिल्ले. अशेंच जालें ना तें. अशें दिसता आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी स्टाफ जो पॅटर्न जो आसा आमचे कडेन बरेचशे कोणाक तरी खगीर भरती केल्या अशें आमी म्हणपाक शकता.
पण डेफिनेटली आता फाटल्यान आमी इतिहासान न वता आसतना भविष्यकाळान आनी भविष्यकाळाचो आमी विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत सद्या उबें आसा तें मेंटेन करपा खातीर आमी पयले डिसिजन घेतिल्ले आसात आनी तें अशे तरेचें मेंटेन जातलें की आमचे मोठे मोठे नॅशनल गेम्स जर आसल्यो जाल्यार त्यो आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न राज्यांतले आसतलो. कितलेशेच प्लेयर्स आनी पेरंट्स तुमकां म्हाका दिसता हात जोडून नमस्कार करतले तुमी हो मुद्दो सोडयलो जाल्यार सोडे जालो. कारण हातूंतल्यान जर आमी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ते फेसिलिटीज जर दिल्यो भुरग्यांक जाल्यार ते भुरगे मुखार पावतले. इतलोच न्ही